सुमार 15 दिसा उपरांत पेट्रोलियम पदार्थाचो लिकेज पॉइंट सापडलो। वालेस जंक्शनाकडेन ही गळती जाताली। पाइपलाइन दुरुस्तेचे काम हातान घेतलां। हे दुरुस्तेक 2 दीस लागतले। पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून माटवे दाबोळे बायो प्रदूषित जाल्ल्यो। पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बायो प्रदूषित जाल्ल्याचे लक्षात येतकीर थळाव्या लोकांनी बोवाळ घातिल्लो। म्हाका लोकल जावन सांगले की वास येता ऑफ डिझेल इन द वेल्स। सो आज सकाळी आमचे बायोडायव्हर्सिटी कमिटीक मेसेज धाडली and we said we'd better go and inspect. So somehow, due to some other urgent works at Panchayat, the secretary and the others were unable to come. So in the meantime, in the afternoon, I got a call from the Punch of this area, Nilima Night. So I hurriedly came over here. Go to see, I expected some water from the well. आणि वास येवपाक लागलो सामको पेट्रोलाचो। हांवें म्हणलें मातशें जाण पेट्रोलियर उर्स लागलो ताका। This is going to be major disaster in the whole of Dublin, and you should warn all the families first of all to be cautious about this and not to light fire anywhere close by in the cooking next to any wells over here, until and unless this is resolved by authorities, by the health department, by the pollution control board and the panchayat. ते उपरांत जुवारी कंपनी व्यवस्थापनाक जाग आयिल्ली आनी तांणी सोद वावर सुरू केल्लो। निमनो लिकेज पॉइंट सापडलो। सुरवातीक पाइपलायनीचो सर्वे जातलो आनी ते उपरांत दुरुस्तीचे काम हातीन घेतले अशें कंपनीच्या अधिकाऱ्यान सांगलें। पळयात। सर आयज हांगा डिटेक्ट जाल्लेले आहा, सो हेच्या बरोबर हय ते आमी एक्सकवेशन आमची चालूच आशिल्ली गेली 15 दीस आनी फायनली आमकां वेरियस एजन्सीन जे आमकां लिड्स दिली त्या लिड्साचेर आमी काम करताले। फायनली एक करून आमी लिड्स चेक करीत गेले, पूण काल पर्यंत आमकां तातूंत यश मेळूंक नाशिल्लें। आज हो लीड हो एक पॉयंट आमकां जो लिस्टार आमच्या आशिल्लो तो आमी एक्सकवेट करून पळयतना आमकां डिजायर्ड रिजल्ट जो मेळ्ळो ते आमी म्हणटा दीस टुडे वॉज अ सॅटिस्फॅक्टरी डे। आमकां एटलिस्ट इशू कळून आयलो। कितले दीस लागतले रिपेर? आतां कितें आसा, हो इशू आमकां मेळनाशिल्लो। आमच्या म्हळ्यार वेरियस एजन्सी आमी ऑलरेडी जे एंगेज केल्ले तातूंत मेळनाशिल्लो, पूण आमी एक मलेशियन एजन्सी अपॉयंट केल्या एंटायर पायपलायन सर्वे करपाक। सो ती येवपाची आसा, सो ऑलरेडी ते वाटेर आसा। सो आमी ती एक्सरसायज म्हळ्यार ह्या विकेंडाक मे बी सॅटर्डे पर्यंत आमी ती सर्वे कंप्लीट करतले आनी ताच्या मागीर रिपेराचो प्लॅन तयार करतले। कितली ओल्ड पायपलायन आसा ही? 22 वर्सां ओल्ड पायपलायन। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।